Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पक्ष प्रवेश करतो बोलो भारतीय जनता पार्टीचा बोलो भारत माता की या एका झेल्या खातीर आमी 5 वर्सां रावले आणि 5 वर्सां फाटल्यान आमी खंय तरी थोडो मतभेद जालो आनी आमी इंडिपेंडंट रावले पूण खंयच आमी एक दीस पसून तुम्ही भाशणां पळयात आमी पक्षाच्या अगेन्स्ट आमी केन्नाच एक शब्द काडूना वास्कोच्या आमदाराक एक 8,500 वोटिंग पडलेले आणि दाजी सरकार इंडिपेंडंटाक 7,000 वोट पडलेले जवळ जवळ आज वास्को मतदारसंघात 15,000 लोकांची आमकां शक्ती वाडलेली आसा। आज आम्ही मुरमुगांव तालुका आणि गट केल्ले आसा। हांवें प्रवेश केला तेन्ना बाई सांगिल्ले आज आता तू समज तुझे 4 सीट आयले सगळ्या तालुका सोडून तेन्ना मुरमुगांव 4 सीट आयले आणि एक वेळी 4 सीट आम्ही हाडून दाखयतले। 2022च्या निवडणुकीत आम्ही 2022 एकूच विरोधकाक सांगपाक सोदता आम्ही तुम्ही जरी कसले आरोप केले लोकांचा विश्वास भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर लोकांचा विश्वास भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेत्यांचेर आसा आणि म्हणून तर म्हणजे गेली 10 वर्सां सत्याच्या विश्वासाचेर आम्ही जर लोकांमध्ये वयता आसत जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली तितूंतल्यान सांगून वयता। आश्वासनूय कसले तिकेटीचें दिवना आनी त्यामुळे त्यांचो आज प्रवेश केल्लो आसा। एका अर्थान भारतीय जनता पार्टी वास्को मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन मजबूत केल्ली आसा। Today, my party is exposed. They have inducted somebody who has got a bad name, somebody who has got a bad record. That itself is enough. And same person, he was instigated by the party. Party got the big statement against me.